आर्मींत कमांडो ट्रेनिंग म्हणून आसा. उणें म्हणल्यार 3 वर्सां आर्मींत काम करतच कोणाक कमांडो जावंक मन जाय, 30 वर्सां परस सकयली प्राय आसूंक जाय, तांकां विंचून काडटात. विंचून काडपच एक भोव कठीण प्रक्रिया आसता, प्रोसेस. पूण मागीर तुका विंचून काडतच तें ट्रेनिंग आनी कठीण आसता. जायते विशय आसात. तातूंत एक आसा, एक इतले मोठे सिमेंटीचें पायप आसता आनी तें अशें नीट ना, मातशें अशें घुंवन अशें आसता. तांतल्यान हांगांतल्यान तुवें भितर वचूंक जाय सरपटून हातांनी आनी पांयांनी. तुका कांयच दिसना भितर तें कितलें लांब आसा, कितें आसा कांयच खबर ना. तुवें तांतल्यान वचूंक जाय आनी इतल्याच वेळा भितर वचूंक जाय. तुका जाय तशें वचूंक मेळना. इतल्या वेळा भितर तुवें थंय भायर येवंक जाय. खूब जाण तातूंत भितर वचूंक थरथरतात. जालो तुज्यान आनी कमांडो जावंक जायना, तूं भायर पडलो. कोण तांतल्यान वेता आनी भायर येता ताका मागीर आनी दुसरें ट्रेनिंग आसा. आयच्या 3ऱ्या वाचपान वांजेलांत आमी आयकलें, जेजू असो गांवार शिकोवन दीत वेताना कोणेकल्यान ताका विचारलें, सायबा सोडवण जोडटली भोव थोडी न्हय? जेजू ताका अशी सरळ जाप दिना. जेजू म्हणना वय म्हणना नाय म्हणना. तो म्हणटा अशीर दारवट्यांतल्यान, म्हणजे बारीक दारवटो. हो आमचो बाजिलिकेचो रुंद आहा बरो व्हडलो तसलो न्हू, बारीक ल्हान एकदम बागोवन वचूंक जाय तुवें. अशीर दारवट्यांतल्यान वचूंक प्रयत्न करात म्हणटा. तांकांच सोडवण मेळटली, सर्गींचें राज मेळटलें. म्हणजे देव कितें सांगूं सोदता, जेजू कितें सांगूं सोदता? थोड्यांकूच ना. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, इजायास प्रवाद्या कडल्यान सर्वेस्पर देव उलयता आनी म्हणटा, विविध देशांत हांव लोकांक एकठांय करतलो जेरुजलेमाच्या दोंगरार. म्हणजे देवाची मांडावळ सगळ्यांनी साल्वासांव, तारण, सोडवण जोडूंक जाय. पूण तातूंत आमचोय घाम आसा न्ही, आमचोय वांटो आसा. तर आमचो वांटो कितें? आमी जेजूची शिकोवण दोळ्या मुखार दवरून जियोंक आसा. आमी म्हणूंक जायना आमी कितल्या मिसान वांटो घेतलो, आमी कितले तेर्स म्हणले, आमी कितल्यो लादिन्यो केल्यो, कितले आमी रेतीर केले, कितल्यो आमी कुर्साच्यो वांटो केल्यो, यात्रेक पैण केलें, तें केलें, हें केलें. कांय ना. जेजू म्हणटलो हांव तुमकां वळखना. एक पटीन दार धांपलें म्हणटच जेजू म्हणटा मागीर दार उगडचें ना. तुमी भायर तावन दारार बडयत रावतल्यात, दार उक्तें जावचें ना. हाचो अर्थ कितें? फकत नांवां पुरती आमी क्रिस्तांव जावन उपकार ना. चडसो आमचो लोक नांवां पुरतो मात्र क्रिस्तांव. गळ्यांत एक बेंतीन घाली, खुरीस घाली म्हूण कोण क्रिस्तांव जायना. तें खुर्साचें जिवीत आमी जियोंक आसा. आनी खुर्साचें जिवीत भोव कठीण जिवीत. आयच्या 2ऱ्या वाचपांत हेब्रेवांचे चिटीन आमी कितें आयकलें? जांचो देव चड मोग करता तांकां देव खंय ख्यास्त लायता. अरे विचित्र हें. मोग करतल्याक आमी केन्ना ख्यास्त दिता? आमी ताका इनाम दिता. तर ताचो अर्थ कितें? ताचो अर्थ इतलोच, देव तुका ख्यास्त लायता, तुजेर कश्ट धाडटा. तुवें आजून भाग्यवान जावंक जाय, आजून तूं बरो जावंक जाय, आजून तूं देवाक लागीं येवंक जाय. देव आमची परिक्षा करता. संवसारांत कशें जियोन निमण्या वक्तार
म्हाका सर्ग मेळटलो कोण रावतात जाल्यार ती पिशी. हे पळया, ऑलिंपिक्स खेळ आसात, तातूंत थंय पावूंक जाय जाल्यार त्या खेळगड्यांनी हांगा कितलो त्रास काडचो पडटा. वरांची वरां येसाय मारूंक जाय आनी दर एका पावंड्यार तांणी जिखूंक जाय. आपल्या तालुका पावंडार, जिल्ल्या पावंडार, राज्याच्या पावंडार, मागीर आपल्या देशांत ताणें जिखूंक जाय. मागीर ताका सिलेक्ट जावन थंय धाडटात आनी थंय क्वॉलिफिकेशन रावंड आसात, तातूंत जिखूंक जाय आनी मागीर निमाण्या पावंड्यार फायनल रावंडाचेर तूं पावताय. भोव कठीण ट्रेनींग आनी हे खेळगडे करतात, कित्याक तांची नदर आसा त्या पदकाचेर, मेडलाचेर. देखून ती कितलोय घाम काडूंक तयार आसात. आमची नदर खंय आसा? आसा वय आमची नदर बाबा म्हजो शेवट कितें? हो संवसार न्हय. ह्या संवसारांत आमी आसा, आमी जिवंक आसा, भोव बरी गजाल. पूण फकत संवसारी वस्तूंचेरूच आमी नदर दवरून जियेता आनी हांगा झगडटा हे देशा भाटां खातीर आनी दुडवां खातीर आनी कित्यां खातीर. मागीर म्हजी नदर सर्गींच्या वस्तूंचेर कशी आसतली? बाबा हें कितें हांगा आसा हांव कांय व्हरचो ना, हांव व्हरची ना. म्हाका थंय त्या सासणाच्या घरांत म्हाका रीक मेळूंक जाय. देखून हांवें घाम काडचो पडलो ना. एक काणी आसा, एक ग्रेस्त अस्तुरी, बरी मिसाक येवपी, मागणें करपी, गरजेक दान करपी असली. ती खंय मरतोच सर्गार पावली. सांत पेद्रून एका आंज्याक म्हणलें खंय तिका तिचें घर दाखय हांगा सर्गार. तो आंज तिका घेवन गेलो. तिणें पळयलें दोनी वाटांनी बरी सोबीत बंगले, बाग आसा आनी कित्यां. ती एकदम खुशाल जाली. आतां हांतलो खंयचो तरी एक बंगलो म्हाका मेळटलो. मेळूंक ना तिका. तो आंज तिका फुडें घेवन गेलो आनी थंय धाकट्यो धाकट्यो खोमट्यो आसात, खोमट्यो हट्स. मागीर आंज्यान म्हणलें खंय आरे तुका तुजें घर ये. तेन्ना ती अस्तुरी म्हणूंक लागली खंय, हां हांवें देवा खातीर कितें केलां, जायतें केलां. हांव मिसाक गेलां, मागणें केलां, रजार केलां आनी म्हाका ही आनी ती म्हजी शेजारन तिका तो बंगलो दिला तुमी, हें अशें कशें? तेन्ना त्या आंज्यान म्हणलें खंय, बाये तुवें संवसारांत सगळें तुजे खातीर केलें. तुवें पेल्या खातीर कांयच करूंक ना. तुवें इगर्जेक दान दिलें नांव जोडूंक. तुजी शेजान आसली, गरज्या कांताक पडली, तुवें आदार केला तिका ना, तुवें कांय करूंक ना. हे पळय, जें कितें तुवें हांगा धाडून दिलें न्ही तांतल्यान आमी फकत एक खोमटीच बांदली. तुवें जर बऱ्यो बऱ्यो वस्तू धाडल्यो जाल्यार आमी तुजे खातीर हांगा बरो बंगलो बांदता आसल्या. आतां तुवें हातूंच रावचें पडलें. आतां ही एक फकत काणी. जायते फावटी हांव लोकांक म्हणटा, बाबा आमचें बँकेंत एक एकावंट आसता न्ही, एक तरी आसाच न्ही आमचें, बरी गजाल जाय, कित्याक दुडू सांबाळून दवरूंक जाय. पूण सर्गीचें एक एकावंट नाका आमकां. आनी सर्गीच्या एकावंटान कितें घालूंक मेळटा? आमचे दुडू येता, भांगार दवरूंक येता ना. म्हणजे आमच्यो बऱ्यो करणयो, जें कितें हांव दुबळ्या धाकट्यांक बरें करतां, तांचें बरें चिंत्तां, बरें उलयतां, तांकां आदार करतां, तांचे पासत मागतां, तें थंय पावता. क्रिस्तांव म्हणपी कितलोसोच लोक हांवें पळयला, ती दुस्मानां बसूंक तयार ना. ती म्हणटात फादर म्हज्यान जावचेंच ना. अरे बाबा तूं दुस्मानां बसूंक तयार नाय, तो राग तुज्या काळजांत उरलो ना, तो एकठांय जालो ना आनी तो थंय डिपॉजीट जालो ना तुजो राग, मागीर तुका थंय कसो जागो मेळटलो? कसो मेळटलो? दुस्मानांक जेन्ना आमी बक्षिता,
आमी जेजून सांगलेलें करता. जेजून हें सांगलें न्ही आमकां, इश्टांक कोणी बक्षिता, दुस्मनाक बक्षियात, तांचे पासत मागणें करात. तूं कोणाक जेवण दितना तुज्या इश्टांक तांकां कापोव नाका. कोण दुबळी धाकटी आसात तांच्यान तुजें रीण फारीक करूं जावचें ना, तांकां तूं आपय म्हणटा. आमचे मदलीं कितलीं जाणां हें करूंक तयार आसा? बरें, इश्टांक आपय, सोयऱ्यांक आपय, तुज्या पुताच्या काजाराक. एक 5 जाणां दुबळ्यांक, ती तुज्या धर्माचीय न्हय, दुबळी, तांकांय आपयताय तूं काजाराक? आपयताय? हें आमी करिना. आमी पाद्री सयत करिना. आमी आमचेच भितर घुस्पोन आसा. आमच्याच इश्टां मदें, आमच्या मदें गरिबांची आमी चिंता. जें आमी तांकां करता तें आमी देवाक करता. म्हाका 1000 फावटी सांगल्यारूय उपगण येना. आमची जोडती, तुमची आनी म्हजी आनी आमची सगळ्यांची जोडती एकाच मापान जातली. आनी तें माप कसलें? मातेवाचो वांजेल उक्तें करात घरा वचून. अध्याय 20 आनी 5, चॅप्टर 25, वेर्स 30 आनी 1 ते 40 आनी 6, 31 to 46. मॅथ्यू चॅप्टर 25, वर्सेस 31 to 46. आज वाचात, नियाळ करात. तातूंत जेजू कितें म्हणटा? जें कितें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक, भावांक म्हणटना भयणी आयल्यो, भावांक आनी भयणींक केलें तें तुमी म्हाका केलें. आनी जें कितें तुमी तांकां करूंक ना तें तुमी म्हाका करूंक ना. हाचेर आदारून आमकां सर्गीचें सूख वा ख्यास्त मेळटली. म्हणजे देव आमकां ख्यास्त लायना. निमाणी ख्यास्त आमी आमचेरच ओडून घेता. म्हज्यो बऱ्यो करण्यो म्हाका सर्गाक पावयतात आनी म्हज्यो खोट्यो करण्यो म्हाका देवातावन पयस करतात. सर्ग आनी यमकोण म्हणजे कितें? ती एक सुवात न्हय, जागो न्हय. देवा सांगात आसप सर्ग, देवातावन पयस आसप यमकोण. म्हणजे आमचो सर्ग आनी आमचे यमकोंड आमीच रचता. हें जर आमकां बरें समजलें, ह्या संवसारांत आमी बरे भशेन दीस काडूंक जातात. आमी कोणाची दुस्मानां जावची नाका. दुसरी आमकां दुस्मानां म्हूण जर चिंता ती तांची मर्जी, पूण आमकां कोण दुस्मान आसूंक उपकारना. आमी तांकां बगसूंक जाय, तांचे पासत मागूंक जाय. दुस्मानांक सयत गरज्या कांताक आमी पावूंक जाय. आनी अशें आमी करतना आमी जेजूची खरी शिसां जाता. आयची वाचपां आमकां सर्गींच्या राज्यांत भितर वचूंक आपोवणें दितात. तें आपोवणें घेवचें वा सोडचें आमच्या हातांत आसा. तर थंय आमकां वचूंक जाय तर आमी देवाचे उपदेश पाळुया, इगर्जेचे उपदेश पाळुया आनी जेजूची शिकवण जी आमकां बायबलांत मेळटा ती आमी पाळुया.